नमस्कार, गोमंतक टुडे या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक माय मोगासी येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। पणजे पे पार्किंगाच्या नावार नागरिकांची लूट, कंत्राटदार सोहन जुवारकाराक महापालिकेची नोटीस। लूटमार थांबोवपा खातीर टॅक्सी एग्रिगेटर हाडपाकूच जाय सांगता पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे। मोपाक दियात आदलो मुख्यमंत्री बांदोडकरांचे नाव, पेडणेकारांची मागणी, भगवती देवळा कडेन केले आंदोलन। मोती दोंगर वाडपी झोपड्यांचेर कोणाचेच ना नियंत्रण, मडगांव पालिका आनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या कामाचेर सावियोन उप्रासलो प्रश्न। रस्तो सुरक्षेचे पाळात नेम, गोवा कॅनान केली जागृताय। पुराय संवसारात वायोलिन पंडित म्हूण फामाद आशिल्ल्या आंतोनियो दा कोस्ताचो सरकाराक पडलो विसर। 92 वर्सां उपरांत आंतोनियो दिता वायोलिनाचे धडे। आतां पळोवया खबरो विस्तारान। पे पार्किंगेच्या नांवा खाला पणजे नागरिकांची लूट चल्ल्या। जे जागे पे पार्किंगे खातीर अधिसूचित केल्ले ना थंय लेगीत गाडी लायल्यार लोकां कडल्यान पयशे घेवपाचे प्रकार चालू आसात। ह्या विशीं नागरिकां कडल्यान कागाळी आयल्या उपरांत महानगरपालिकेन कंत्राटदार सोहन जुवारकाराक नोटीस धाडून हे गैरप्रकार बंद करपाची सुचोवणी दिल्या। तरी लेगीत हे प्रकार चालूच आसात। पे पार्किंग घेतना पालिकेचो लोगो वापरप ना अशी अट घातिल्ली। अशें केल्यार ते कंत्राटदार उल्लंघन थारता। अशें आसूनय पे पार्किंग घेवपी कामगार महानगरपालिकेचो लोगो आशिल्ले टी शर्ट घालतात। तांच्या वळखपत्राचेर लेगीत महानगरपालिकेचो लोगो आसा। This pay parking attendants who are collecting the fees have been troubling the people of Panjim as well as the visitors who come to park their vehicles, and they're making a nuisance, a total nuisance. They are abusive. They do not speak Konkani. They are all of them are outsiders. They are non-Goans, and as a result of which there have been numerous fights between the citizens of Panjim, the local Goans, and this chap. Very recently, they also abused our ex-commissioner by the name of Melvin was. They actually abused him. He being a very docile person, did not retaliate, but he came and informed us. Besides that, public also informed us that these pay parking attendants, they are charging for fees which is vehicles parked outside the designated areas, which is not in pay parking. And if people don't pay, they threaten them. Actually threaten them. They even take out their video, their cell phone, and take a video of those people, which is totally unacceptable. Not only that, besides, another thing that complaint has been coming from the people is they have, wherever the pay parking signs have been displayed showing the fees, they have scratched out the fees, so the person coming to park do not know how much fee he has to pay, and we got complaint as high as 300 rupees per hour. So we took a council meeting. In the council meeting this was discussed, and the council meeting decided to issue a show cause letter to the contractor telling him he must be not knowing what his staff is doing, especially in the evenings when the casino people come to parking of vehicles. That is the time when they do the maximum mischief and gundagiri. So they are wearing CCP t-shirts, CCP caps, CCP logos. People are thinking that it is a CCP staff. These are not a CCP staff. They are outsourced as a contractor. So the council has taken a resolution that this has to be removed. So no more CCP. They can put parking attendants, but they cannot use CCP logos. टॅक्सीकारांची दादागिरी बंद जातली जाल्यार एग्रिगेटर हाडप गरजेचें अशें विधान पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी केलें। टॅक्सी एग्रिगेटर आयल्या उपरांत ॲप आयल्या उपरांत टॅक्सीकारांकूच मजत जातली अशें खंवटे म्हणटा। तूच म्हणटा मरे टॅक्सीकारांची दादागिरी आसता पूण हांव म्हणटा टॅक्सी एग्रिगेटर हाडपाची गरज आसा हे सगळ्या जाग्यार घालपाक। ती दादागिरी म्हणटा पळय तुवें मिडियान विचारून बेस्ट प्रश्न विचारलो म्हाका हो की
टॅक्सीची दादागिरी तुवें म्हणली, हांवें म्हणून ह्या फाटी मोस्ट ऑफ टायम तुवेंच म्हणली, सो बरी जाली. सो हीच दादागिरी समज तुमी म्हणटात जाल्यार आमी ते एग्रिगेटर जे हाडटा, जो म्हजो मामीन उलयता, वी आर टॉकिंग ऑफ क्रिएटिंग द एग्रिगेटर प्लॅटफॉर्म वीच वील बी ऑफ द टॅक्सी फेलोज एज अ एग्रिगेटर फॉर देम, तांचो स्वताचो ॲप चलोवपाक. वो करता आसतना तुमची मातशी आमकां मदत जाय पडटली टू एन्श्योर फ्री फ्लो ऑफ द टुरिस्ट इन टर्म्स ऑफ द टॅक्सी एलिगेशन वीच कम. कित्याक सगळे टॅक्सी भाव वायट नासता, पूण तूं जसो म्हणटा दोग जाण दादागिरी करता, 10 जाणांचें नांव वाट लागता, ते बंद जावपाची गरज आसा. मोपाच्या नांवाविशीं नागरी उड्डाण मंत्रालय निर्णय घेतले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान बुधवारा सांगला. तरी लेगीत मोपात गोंयचे पयलो मुख्यमंत्री सर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकराचें नांव दिवपाची मागणी घेवन पेडणेकारांनी आंदोलन चालू केलां. कांय जाण जाल्यार मोपा विमानतळाक मनोहर पर्रीकाराचें नांव दिवपाची मागणी करतात. ही एक परंपरा अशी आसा की जे दिवंगत नेते जावन गेले, जेणे आपल्या कर्तृत्वान एक ठसो आपल्या कार्याचो त्या भुमीचेर उमटयला, अशा सगळ्यांचेच आमी आठवण दवरप काय वायट काय ना. परंतु क्रमवारी करची पडटा आनी त्या क्रमवारीन पयलें नांव येता ते भाऊसाहेब बांदोडकराचें. ह्या बद्दल कोणाचेच दुमत आसूंकूच शकना. तर भाऊचेच नांव ह्या अत्यंत म्हत्वाच्या प्रकल्पाक दिवंक जाय, त्या मागची भावना अशी की अशें एअरपोर्ट पुन्हा पुन्हा जावचें ना. गोवा विद्यापीठ जालें त्या वेळार विधानसभेन हांवें मागणी केल्ली की त्या विद्यापीठाक भाऊचें नांव दिवया म्हणून. काही कारणास्तव ते झाले ना आणि नंतर ते गोवा विद्यापीठ हेच नाव ते प्रचलित जावन उरले. तर तशा प्रकारचा प्रकार घडू नये यासाठी ह्या प्रकल्पाक भाऊसाहेबाचें नाव आमी दिवया. मडगांवाक लोक गोंयची अर्थीक राजधानी म्हणून वळखतात. हें शार झोपड्यांचें केंद्रस्थान जावन रावलां. मोती दोंगराचेर दिसान दीस झोपड्यो वाडत आसात. हाचेर कोणाचेंच नियंत्रण नाशिल्ल्याचो आरोप शॅडो कावन्सिलाचो निमंत्रक सावियो कुतिनून केला. कांय लोक हांगसर पयलींच्यान राबितो करून आसात, पूण फाटल्या कांय वर्सांत वाडिल्ल्यो झोपड्यो ह्यो पुरायेन बेकायदेशीर आशिल्ल्याचें सावियो सांगता. सांगपा म्हळ्यार याद करून दिवपाक गरज पडटा की फाटल्या टायमार लेट मनोहर पर्रीकार आशिल्लो तेन्ना ताणें स्पश्ट एक हें केल्लें, डिक्लेअर केल्लें की मडगांवाची सफाई म्हळ्यार मोती दोंगर आहा तो केंद्र बिंदू आसतलो म्हणून डिक्लेअर केल्लें. आनी सगळे मडगांवकारान गोंयकारान ताळयो मारलेल्यो मोठ्यान, समजला. पूण आज पासून कितें जालां ताचेर एक्शन कांयच जावना सांगपा म्हळ्यार. आनी वयल्यान ज्यो थोडे आसा ते एवरी इयर वाडत आसा कोणाच लुगार नीज गोंयकारांचो, आनी कोण हें करतात. आनी थंय कितें जालां, ओरिजिनल थोडे आशिल्ले ना म्हणना, सगळे इलिगल म्हणपाक शकना, थोडे आशिल्ले. पूण तितून कितें जालां आतां हें वाडपा कारण म्हणल्यार कितें जालां, थंय थोडे बॉसीज आहात दादा टायप आसा ते, आनी ते कोणा आसा पळय लुगार जाय ते दाखयता बोट दाखोवन ह्या लुगाराचेर काड दोंगर आनी ते पयशे घेता. सो कोणाच लुगार गोंयकाराचो लुगार कोण कोणा विकता कांयच पेपर वर्क नासतना. आनी सेकेंडली जो पब्लीक एक्सचेकर म्युनिसिपालिटी जावं स्टेट गव्हर्मेंट जावं PWD जावं जितले जे एजन्सीज आहात मडगांव कनेक्टेड आहात, कनेक्टेड विथ डेव्हलपमेंट, हांचो सगळो रेवेन्यू थिंग कितलो सुमार वयता आनी म्युनिसिपालिटीक ऑर गव्हर्मेंटाक कितले सुमार थंयसर रेवेन्यू मेळटा, वेदर इट इज हावस टॅक्स ऑर एनी अदर टॅक्स, हें लक्षांत दवरपाक जाय. VM साळगांवकर महाविद्यालय आनी धेंपो महाविद्यालय हांच्या जोड पालवान गोवा कॅनान ब्रेस्तारा मिरामार सर्कला कडेन रस्तो सुरक्षा जनजागृती मोहीम आयोजीत केल्ली. हातूंत दोनूय महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांनी वांटो घेतिल्लो. दुचाकी वा कार चलोवप्यान नेमांचें उल्लंघन केल्लें दिश्टी पडलें जाल्यार तांच्या कडल्यान सारकें करून घेतलें म्हूण गोवा कॅनाचे निमंत्रक रोलांड मार्टिन्स हांणी सांगलें. This road safety awareness action in collaboration with the Consumer Welfare Cell of VM Salgonkar College of Law and the Dempe College of Arts and Science here at Miramar to highlight during this Vigilance Awareness Week 2022 about the challenges that the road users, particularly the students and the lecturers of both these colleges, are facing because of two things. One is the lack of proper signage on the roads regarding speed limits, regarding the do's and don'ts for the road users. At the same time, this is a tourist spot. There are so many tourists who are coming here.
driving in their own vehicle. Tourist buses are here, but we find that there is very poor signage at this circle. So our effort in today's action is to mobilize the students on the one hand, and from today we will start the program of highlighting with the authorities, that is the corporation of the city of Panaji, the traffic cell of the Panjim traffic police, as well as the directorate of transport. So we are hopeful that this action, together with the actions which were held during the State Road Safety Week, will help our student community to be partners in creating the road safety sense among the students and the general public. आपल्या कलेचेर उपाड मोग आणि जीव आशिल्ल्या खऱ्या कलाकाराक जिविताच्या तिनसांजे सांगात उरता तो फकत आपले कलेचोच. पणजे रावपी 92 वर्साचो प्रोफेसर आंतोनियो दा कोस्ता हो असोच एक कलाकार. पिरायेच्या 92 वर्सां लेगीत आपल्या थरथरत्या बोटांनी 200 वर्सां पोरण्या वायोलिनांतल्या सुमधूर स्वर छेडपी आंतोनियोची ही काणी. 92 वर्सांच्या प्रोफेसर एंटोनियो पेरेग्रिनो दा कोस्ता हांचो जल्म चीनाचो भाग आशिल्ल्या मकाऊंत जालो आनी पिरायेच्या 4थ्या वर्सा सावन तांची वायोलिना वांगडा इश्टागत जाली. थंयच्या एका मिशनरी शाळेत तांणी वायोलिन शिकपाक सुरवात केली. पूण तांच्या वायोलिनाक खरी पालवी फुटली ती गोंयांत आयल्या उपरांत. पणजेंतल्या ट्रिनिटी कॉलेजीची संगीत परीक्षा पास जाल्या उपरांत तांणी मुंबय गाठली आणि त्या उपरांत वायोलिन वादक म्हण ते ब्राझीलांत स्थलांतरीत जाले. 1960त ब्राझीलांतल्या सेंटॉस फिल हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रांत तांणी पयले फावट वायोलिन वादक म्हण वांटो घेतलो आणि 1981 उपरांत तांणी गोंय गाठलें. São Paulo University, म्हणटा तिका 3 वर्सांचे कंप्लीट कोर्स केला. मागीर म्हाका एक चान्स येयलो शिंपाक युनिवर्सिटी मारिंगा म्हणटा ते इन द स्टेट ऑफ पाराना इन द साउथ ऑफ ब्राझील. म्हाका कितें येयला, म्हाका आयडिया येयलो टू स्टडी Brazilian folk music. तें बरें जालें. मागीर हांव येयलो गोंया येयलो, बस येयलो कित्याक हॉलिडे आनी म्हज्या भुरग्यांक सगळें बरोबर येयले. बस कितें हांव वता आसलेलें, बस हिंगा लोर्जीन बार्रेतो तो आसलो डायरेक्टर ऑफ कलाकारी. ताणें सांगलें ना 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 तूं वचनाका, हिंगाच राव, कलाकारी मेळ्ळो. प्रोफेसर आंतोनियो हांणी साबार देशांनी वायोलिनाची साथ केल्या आणि खाशेलपण म्हळ्यार त्या त्या देशा कडेन भारताच्या संगीत संस्कृतीची देवाणघेवाण केल्या. गोंयांत 1983 सालांत जाल्ल्या चौगम परिशदेंत साबार देशाच्या व्हडा फुडाऱ्यांक दिल्ल्या संगीत मेजवानीत तांचो वांटो पळोवन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हांणी तांचें खास कौतुक केल्लें. कलाकारी बीन चौगम येयला. चौगम म्हणजे तूं जाणा इंदिरा गांधी, मार्गरेट थॅचर, ते सगळे येयले गोंयांत. आनी ते म्हटलें आमची कल्चर ऑफ गोवा करुया, पळय काय बरें दिसता बरें. गोंयच्या कला अकादमीत तांणी 12 वर्सां मायज विद्यार्थ्यांक वायोलिन शिकयला. साबार कलाकार घडयल्यात. पूण आयजूय फकत वायोलिना वांगडा जगपी ह्या कलाकाराची कसलीच दखल आतां मेरेन गोंय सरकारान घेतिल्ली ना. इन स्पेन तांकां कितें आसा मांदो पासो आमचो मांदो इज कमींग फ्रॉम द बास्क रिजन, बास्क इन स्पेन. डोंट वरी. आनी हांव गेलो थिंगा एक गांव म्हणटा नांव Enquiry गांव ते स्पेन. ते एक प्रोग्राम आसलेले आनी हांव आमचो गोंयचो मांदो
ते म्हाजो इज तूं जाणा काय बरो वय ते म्हाजो तेमकां बरें आनी तेजो सोंत घास या there is some influence they mutai between Spain and Goa also in culture. फाटल्या वर्साचे स्टेट अवॉर्ड जाले प्रत्येक हातून फिल्डान जे हे अवॉर्ड्स दिता न्ही गव्हर्मेंट ताका आमी ताजें नांव व्हरून रेकमेंड केलें टू द मिनिस्टर द कन्सर्न मिनिस्टर वॉज मिस्टर गावडे तर ताका एक तो फ्रेंड आशिल्लो आमचोच ताणें व्हरून ताका थंय हें केलें सगळें ताणें आयकून बी घेतलें आनी ज्या दिसा पेपर आयलो हांगासर अवॉर्ड डिक्लेअर जालें आनी पेपराचेर फोटो आयले ही वॉज कंप्लिटली डिसअपॉयंटेड ताणें म्हाका उलोवन दाखोवना कित्याक तो असल्या हाका तो व्हडलेशें हें करिना इंट्रस्ट ना ताका म्हणजे कितें आपल्याक कोणें हें दिवचें हें करचें अशें कांय ना पूण ताका वायट दिसता म्हणजे कितें आसा खंयच्याय आर्टिस्टाक जरी मॉनिटरी बेनिफीट नासलो तरी एक रेकग्निशन जाय आसता रेकग्निशन म्हणजे ताची बूक आसता ती बूक ताका अजुनूय आसा आनी खंयच्याय आर्टिस्टाक आसची ह्या एजीचेर जर तो इतलें काम करता जाल्यार स्टेट शूड हॅव टेकन द कॉग्निजन्स न्ही आनी ताजो बायोडेटा तुमी वाचा त्या बायोडेटान तुमकां कळटलें की चोगम जेन्ना जाल्लो 80 to 83 थंय लुइजीन फालेरो वॉज द चीफ मिनिस्टर ताणें ताका स्पेशल इन्विटेशन दिवन VVIPींक गव्हर्नर हावजान ताका वाजोवपाक आपयल्लो ही वॉज वन ऑफ द प्रॉमिनंट मेंबर ऑफ दॅट दिस म्युजिशियन्स प्रोफेसर आंतोनियो हांणी साबार कलाकार घडयले फाकीवंत वायोलीन वादक पंडित मिलिंद रायकर हे तातूंतलेच एक आपल्या गुरूचे ह्याय वयात आशिल्ले संगीत समर्पण उतरात सांगपाक येवचें ना अशें रायकर म्हणटात हांवें इतलें डेडिकेशन आशिल्लो कलाकार हांवें पळोवना ताका तुमी केन्नाय पळयात तेज्या हातान वायलीन आसता केन्नाय अशें चुकून जर आयिल्ले आसत तुमी आनी तो एकटो जर बशिल्लो आसत न्ही वायलीन वाजत बसता आनी आपले आपुणूच भितर तो मग्न जाल्लो आसता आनी त्या वेळाचे दोळे उगडून जर तो समोर आसा तो असो जाता एकदम म्हणजे तो भिता त्या वेळाचेर म्हणजे इतलो मग्न जाल्लो आसता आनी शिकोवपाचें सुद्दां तुमी आतां पळयलें 81 जशें म्हाका शिकयतालो त्याच इंट्रस्टान तेणें म्हाका आतां शिकयलें म्हाका तें गाणें वाजन दिसलें आनी म्हाजो आतां ती पयलींच्या भशेन संवय ना तरी पण ते वाजोवपाचें म्हाजे कडेन थोडें जालें ते हेच्याच कृपेन जालें गोंय हे खरें म्हळ्यार कला आनी कलाकारांची जाण आनी कदर करपी भूंय पूण आपलें जिवीत फकत कले खातीर व्हांवन घेवपी आनी हेरांच्या जिवितान खुशालकाय पेरपी कलाकाराची तो जित आसा मेरेन जर कलेची कदर म्हण राज दरबारी दखल घेतली जाल्यार ती कला जिती उरपाक मदतूच जाता गोंय सरकार आतां तरी 92 वर्सांच्या ह्या सुरिल्या बोटांची दखल घेतली ही अपेक्षा ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही जे बेकायदेशीर बोटिंग चालू आसा ताचेर खर कारवाय जातली अशी शिटकावणी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन दिल्या बुधवारा मिरामार दर्यात चालू आशिल्ल्या पर्यटन बोटींचेर पुलिशेन रेड घातल्या उपरांत ह्या बोटींक बंदर कप्तान परवानो दिल्लो अशें बोट मालकाचें म्हणणें आशिल्लें पूण पर्यटना खातीर चलपी बोटींक परवानो दिवपाक बंदर कप्तानाक अधिकार ना अशें खंवटे सांगता तशेंच ह्या बेकायदेशीर बोटीचेर कारवाय करून तांकां तालाव घालपाचो पुराय अधिकार आपणे पुलिशेक दिल्लो आसा अशें रोहन खंवटेन सांगलें पण काल जी रेड जाल्या इज एरिया विच लॉट ऑफ कंप्लेन्स हॅव कम इन पेंजीम नेक्स्ट टू द हॉटेल मॅरियट थंय जे बोटींग चालू आसा इलिगल एक्टिविटीज चालू आसा आनी ताज्या खातीर थंय एक्शन जावपाची गरज आशिल्ली ती काल केल्या एक म्हणल्यार आमचे गोंयकारूच भाव जेन्ना बोटींग करता तांच्या पोटा खातीर आमी कांय त्रास करूंक सोदना पूण तांकां परत परत सांगतकर वेन वी हॅव पास्ड अ मेसेज टू देम टू एन्श्युअर दॅट दे आर ऑन द रायट ट्रॅक एंड दे हॅव नॉट रिवर्टेड काल तें एक्शन जालां एक्शन जातकर तुमीच तें पळयलां
there were no safety standards looked at it. Active tourist jacket घालून नाशिल्ले. पयर गुजरात एपिसोड जाला आनी थंय अशेंच समज फाल्यां हांगा बोटींग कितेंय समज जालें जाल्यार हू इज रिस्पॉन्सिबल. द नेक्स्ट थिंग वील कम ऑन द ऑपरेटर देर हू द बोटाचो कितें इश्यू जालो जाल्यार सेकंड इज केप्ट आमचो टुरिजम डिपार्टमेंटाचेर एज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दीस पर्टिक्युलर पार्ट. वी हॅव एन्श्युअर्ड दॅट एक्शन हॅज बीन टेकन. तांकां हियरींग ऑलरेडी घेवपाक लायिल्लें आसा. एक्शन घेवन तांकां हियरींग घेता आसतना तांकां फायनूय लायिल्ली आसा. And we have asked them to ensure that they are season suru jalल्याक as a interim measure till the time the hearings are completed, we have allowed them to carry out the activities ensuring that the safety norms are taken care of. Secondly, तांच्याकडे थंय captain of ports has no jurisdiction to mark any area for this purpose which they are doing. It is a job of tourism department to demarcate areas for tourism activities. आमी ज्या एरियेन तांचे एक म्हणणें आसा की कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान तांकां बरोवन दिला खंय की दे कॅन ऑपरेट ऑन द रिवर लायन म्हणून. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स हॅज नो ज्युरिस्डिक्शन टू टेल देम टू ऑपरेट फॉर tourism activities on the river line or the sea line. Any tourism activities have notified areas which are used for tourism purpose, like Santa Monica Jetty, like बिट्टोना जेटी. ज्यो एरियाज नोटिफाईड आसा थंय टुरिजम एक्टिविटीज जावंक शकता. पयर आमी ऑर्डर जी काडल्या पळय खूब जाणांचो प्रश्न आसा ही ऑर्डर पयलीं काडिल्ली तेन्ना जस्ट अ ऑर्डर ऑफ द पार्ट ऑफ द एक्ट. म्हजे फ्रेंड्स हू हॅव ऑल्सो बीन जर्नलिस्ट हू हॅव बीन टॉकिंग ऑन दीस तांकां आय वूड लायक टू टेल की ही प्रोमोलगेट जाल्या ऑर्डर तातूंत आमी व्हेरी क्लियरली वी हॅव गॉट अ सेक्शन 188 एप्लिकेबल वेर वी हॅव गिवन पॉवर टू द पुलीस टू इवन इम्प्रिझन देम इन केस दे डोंट पे द फायन्स. कितें जाता पयलीं प्रोविजन कितें आशिल्लें हाडून फायन भरप हेंच पुलिसेचें काम. पुलिसांनी एक्शन घेना आशिल्लें. सेक्शन 34 लायताले बसयताले आनी धाडटाले तातूंत कांयच जायना आशिल्लें आनी भंयूच नाशिल्लो. एकदां तो गायड येवन सांगतालो आपल्या बॉल्सान 5 रुपया ना आपूण कितें करूं काय आनी ताका सोडटाले. सो हें चालू उरतालें. आतां कितें केलां फायन भरून सांगलें. ती फायन कशी दवरल्या 5,000 ते 50,000 रुपया. समज फाल्यां तो फायन भरना ही कॅन बी इम्प्रिझन्ड अंडर सेक्शन 188 ऑफ द इंडियन पेनल कोड. मोर्जे वाठारांतल्या खेळा मैदानाची वायट परिस्थिती आसा ताका लागून दुरुस्ती करपाची गरज आसा अशें खेळा मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें. बिरेस्तारा खेळा मंत्री गोविंद गावडेन मोर्जे वाठारांतल्या खेळा मैदानाची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो. ह्या वाठारांतल्या सगळ्या मैदानाची पळोवणी जातली आनी बेगोबेग दुरुस्ती जातली अशें ताणें सांगलें. मतदारसंघान मांद्रेच्या मतदारसंघान जे ग्राउंड्स जे आसात ताची खंय तरी अपग्रेडेशन करपाक जाय आणि ह्या दृष्टिकोनांतल्यान आज मोर्जी विलेज पंचायतीच्या भागांत आज हो ग्राउंड पळोवपा खातीर हांव आयिल्लो आसा. खरें म्हळ्यार ही एसीजीनूच ग्राउंड बांदिल्लो आशिल्लो पण ताजी परिस्थिती जर पळयली जाल्यार थंय बसपाची तशी कांय ना आनी म्हणूनच असो तरेचो एक चर्चे केले नंतर एक निर्णय आमी घेतिल्लो आसा. एज इट इज हांवूय तो हो ग्राउंड जो आसा तो एज पर स्टँडर्ड स्पेसिफिकेशना भितर बसता काय कितें हो एक पयलो एक गोश्ट आसा. पण हांवें म्हजे इंजिनियराक डायरेक्शन्स दिल्ले आसात की ताजे स्टँडर्ड किंवा एटलिस्ट जे प्ले फिल्ड जो आसा तो एज पर तुमी स्टँडर्ड करचो आणि हो जो एंटायर जो स्टँड आज बांदिल्लो आसा तो टोटल डिटेरियोरेटेड कंडिशनान आसा. फाल्यां सकाळी कसली आपत्कालीन परिस्थितीन कितें एक्सिडेंट जालो जाल्यार वी शूड नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. म्हणूनच ताजेर एक स्ट्रक्चरल ऑडिट जावचें. त्याच प्रमाणे स्ट्रक्चरल ऑडिट जावचे पेक्षा दोळ्यांनी नेकेड आयडान ते सांगता की बाबा हाजेर आमी कांय करपाक शकना आनी म्हणूनच ते रिस्टोर करपाक वयचे पेक्षा म्हाका दिसता एंटायर स्टँड आमी नवो जर गेलो जाल्यार म्हाका दिसता तातूंत भितर खूब हें जातलें. आनी म्हणूनच म्हज्या इंजिनियराक हांवें सांगिल्लें आसात की 2 ऑप्शन आसा आमचे कडेन. एक तर रिस्टोर करपाचें पळोवपाची स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी कितली आसा ती आनी ना जाल्यार टोटल डेमोलिशिंग करून ताका परत आमी रिकन्स्ट्रक्ट करपाचें. कुडचडे वाठारांत चालू आशिल्ल्या पोरणे बाजार संकुलाच्या बांदकामा विशीं सगळ्या नगरसेवकांनी खबर आसा. कांय नगरसेवक बेश्टेच कांय खबर ना अशें करून दाखयतात. ह्या मुद्द्याचेर कोणाक भासाभास करपाचें आसत जाल्यार तांणी आपल्या कडेन येवचें अशें भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान सांगलें. 2 दीस पयलीं कांय नगरसेवकांनी ह्या बांदकामाची पळोवणी केल्ली आनी आमकां ह्या बांदकामा विशीं कांय खबर ना असो आरोपय केल्लो. ह्या फाटभुंयेचेर मंत्री निलेश काब्रालान बिरेस्तारा बाजार संकुलाची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो. इशू जालो हांगा थोडे आमचे कावन्सिलर भाव हांगा येयल्ले आनी भयण येयल्ल्यो फॉर
कितें तरी इशू जाल्लो म्हणून हांवें एक शॉपकिपराक हांव मेवलो आनी ताका एक्सप्लेन केलें की हे जे आयटम आसा इज एक्स्ट्रा आयटम सो दॅट ते फावंडेशन जे बिल्डिंगाचें आसा ते प्रोटेक्ट करपाक म्हणजे हे बिल्डिंगाचे फावंडेशन भितर लायक अ रिटेनिंग वॉल ऑल अरावंड सायड आनी मागीर एक्सकवेशन राफ्ट फावंडेशन एक्सकवेशन करतले कित्याक हांगा पयलीं बाजारांत पार्किंग करपाची सुवात ना जाय जाल्यार बिल्डिंगाची हायट कमी करून विदावट पार्किंग आमी करूं शकताले पूण हांगा अंडरग्रावंड बेसमेंट 45 कार्स आनी ऑलमोस्ट 60 बायक्स हाका बेसमेंट पार्किंग केल्लें आसा सो दॅट बाजारांतली जे पार्किंग जाता ते शॉपकिपरांक हांगा फायदो जावपाक आनी सायडीच्यान 5.5 मिटर रस्तो सगळे सायडीच्यान एक्सेप्ट फॉर फाटले सायडीन ते सगळे प्लॅन केल्ले आसा सगळे कावन्सिलरांक खबर आहा म्युन्सिपलिटीक खबर आहा सगळे खबर आसा सो इशू कितें आसा हे आनी कितें इशू जाल्लो आहा हांवें एक्सप्लेन केल्लो आसा लोकांक आनी लोकांक सांगलें कितें जर आसा म्हाका आपय हांव येता आनी कॉन्ट्रॅक्टर आनी कन्सल्टंट हांगा इंजिनियर फूल टायम आसता कन्सल्टंटाचो वाडो आनी काल इंजिनियर ना ओन ना आनी काल एक दीस लीव गेले आसतले पूण ही फूल टायम इंजिनियर आसा सो ह्यो गोश्टी जर आसा हांव सद्दां म्युन्सिपलिटीक वयता म्हाका विचारपाक ताकद कितें आसा जाल्यार विचारचें अल्टिमेटली म्युन्सिपलिटीची एप्रूव्ड प्लॅन म्युन्सिपलिटीची बिल्डींग आय एम ओनली हेल्पिंग देम टू बिल्ड इट फास्ट कित्याक शॉपकिपराक ऑलमोस्ट 4.5 वर्सां जाली ती बिल्डींग म्हणल्यार सो आय एम ओनली इनिशिएटींग इट सगळे शॉपकिपर 45 शॉपकिपर हांगा रिहेबिलिटेट करून दिल्ले टेम्पररी स्ट्रक्चरां भितर केन्ना काय तांकां ही बिल्डींग पोतून जालें आनी आय एम रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो अलॉंग विथ कावन्सिल सो म्हाका दिसता जे सगळ्यो गोश्टी हायकोर्टान सांगलेल्यो आसा हांकां सगळें खबर आसा पण आसतना थोडे कावन्सिलर ही आपणाक कांय खबर ना आतां सेकंड टायम कावन्सिलर जातरी कांय खबर ना म्हणटा तें म्हाका खबर ना पूण न्यू कावन्सिलर हांगा जे लोकल न्यू जाला 5-6 म्हयने पयलीं 1.5 वर्स पयलीं जालें ताका खबर ना अशें म्हणटा मे बी तेणें म्हाका विचारल्यार ताका सगळें सांगपाचो गोमंतक टुडे हें बुलेटीन हांगा सोंपता तर रोखडोच गौरीश तुमच्या मुखार घेवन येतलो आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.